आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ब्रेस्तारा दिल्लीक भेट घेतली. मायनिंग, म्हादय, मोपा विमानतळ, येवपी झडपी वेंचणुको तशेंच साबार उदरगतींच्या प्रकल्पा संदर्भात प्रधानमंत्र्याबरोबर मुखेलमंत्र्याची चर्चा जाली. गोयच्या हिता खातीर सहकार्य दिवपाचें उतर प्रधानमंत्र्यान दिलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आम्ही रिगार्डिंग द म्हादईचे सुप्रीम कोर्टान डिसिजन आसा, जुलयान जो डिसिजन जावपाचें आसा ताजेर एक. दुसरें, म्हादई अवॉर्डाक एक्सटेन्शन, म्हादई जो ट्रिब्युनल आसा ताका एक्सटेन्शन दिला. ओके, हय. सो दॅट आतां जो नोटिफाय जाल्या पळय न्ही रे, नोटिफाय जाल्या ताच्या बेसिसाचेर कर्नाटकाक खंयचीच परमिशन दिवची न्ही हे आमचें म्हणणें आसा. दॅट आय हॅव कन्विन्स्ड फॉर द पीएम. ओके, सो दॅट. दुसरे मायनिंगचे मायनिंग मॅटरान आम्ही रिव्ह्यू रिट पिटिशन फायल केला. ते 21 एप्रिलाक हियरिंग आसा. ओके. आणि दुसरे जे आसा विच इज तांच्यांनी जे SLP घातल्या, फॉमेंचो आणि वेदांता, ताजे कंबायन हियरिंग 21कूच आसा. सो ताजे हे जे आसा पळय न्हू, म्हणजे एफिडेविट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ते दिवपाक जाय. सो दॅट ते हांवें ब्रीफ केले पीएमाक.